Mogaci Babaino, San Padre Pio Munta, remain close to the Catholic Church. She alone can give you peace, since she alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. Catholic पोविसबेक लागोन रावा, लग्गी जया, ती आमकां सर्गींचे समाधान दिता. आनी कथोलीक पवित्र सभेंत मात्र सक्रामेंत आराधन करूंक आनी टॅबर्नकलांत आमकां मेळटा. देखून कथोलीक पवित्र सभेंत श्रेश्ठ देणें जावन आसा येवक्रिस्त. एक भाव आमच्या कथोलीक सभेंतले भायर गेल्लो, तो म्हजे कडेन म्हणटा तो फाटीं आयिल्लो. म्हाका तें उणें भोगलें म्हळ्यार सक्रामेंत. सक्रामेंत नातले जाल्यार उजवड नातले बरी फादर म्हणालो. मोगाचे भाव भयणो, आज आमी ह्या मंदिराक आयल्या. किर्तन 122 एक वळी सर्वेस्पराच्या घरा वचुया अशें ताणें म्हणलें तेन्ना म्हाका संतोश भोगलो. किर्तनकार म्हणटा, आज जर तर आमकां संतोश भोगलो जाल्यार ह्या मंदिराक येवंक हांगासचें मंदिर न्ही, ह्या मंदिरांत आसचें केंद्र टॅबर्नकल येवक्रिस्त जावन आसा. किर्तन 61:4 तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी, तुज्या पाकटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. देव आपणाच्या पाकटाच्या सावळेंत पवित्र सभेंत आमकां आसरो दिता. देखून आज आमी हें दार उतरून भितर आयल्या. सोमी आमकां म्हणटा उगडापण ग्रंथांत 3 अध्याय 20 वळी, पळय हांव दार बडोवन हांगा उबें आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरा भितर येतलो, घरा भितर सरतलो, ताचे सवेन जेवतलो, तोय म्हजे सवेन जेवतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू. हें दार उतरून तुमी भितर येता आसतना ह्या घडये तुमचे काळजाचें दार सोमी बडयता. उक्तें कर, म्हाका तुजे संगी रावोंक जाय, जेवंक जाय, तुजे जिणेंत वांटेली जावंक जाय. जर तूं तुजें काळीज म्हाका उक्तें करताय, तुजे संगी हांव रावतलो, जेवतलो, तुजे संगी हांव आसून तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. आतां तोच जेजू आमचे काळजाचें दान पडोवन ह्या सक्रामेंतांत ह्या आल्तरीक येता आसतना सरपडोवन आमी आराधन करया, नमस्कार करया. त्रेक देवाक, आमकां रसल्या देवाक, पातकांतल्या सोडयिल्ल्या देवाक, आज आमकां सांबाळच्या देवाक, पवित्र सभा दिल्ल्या देवाक, आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर बली भेटोवन आमकां सोडून दिल्ल्या सर्गींच्या बापाक, सुमयाक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करया. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯ ತೆರೆದು ಪ್ರಭುವನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯ ಭೀತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯು ಹರಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಯಾಮಯ ದೇವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ कष्टतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे शियेया म्हाका तुमचें वजन समर्पण करा ते हळू जातलें तुमकां विशय म्हणटलो म्हणटा जेसू. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. सर तांड्यांतलें सर पातकांतलें आमकां स्वामी निवाडटा. बुकसून मोग करूंक मोगांत जिवंक स्वामी आमकां कृपा दिता. केदाळ आमी आमकांच स्वामीच्या पांयां तळा समर्पण करता. ते दळा सोमीस आमचे भितर आमकां दैवीक कृपा वळयता. एक घडी भर तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुमच्या भुरग्यांक कश्टतल्या भाव भयणींक पिडेस्तांक तुमचे लागीं मागोवंक विसरल्यांक जिणयेंत कश्टांत दुखेंत बेजारायेंत निरासपणांत आसल्या सगळ्या तुमच्या भावा भयणींक सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया. जेजू तांकां आपड, जेजू तांकां गूण कर, जे दैवीक सकत वळय तुज्या कृपेन भर म्हण आमी तांकां समर्पण करून गावया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಮೆ
ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು शक्ति ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. प्रे करूया आम्ही आराधना करूया. आमच्या हात आम्ही सगळं देव सौंदर्य आमच्या कुटुंबाक आम्ही समर्पण करूया. पुस्तकाला आमच्या लोकांक समर्पण करूया. हळदन जाऊन आम्ही आराधना करूया. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ತ್ರಿಏಕ ದೇವರನ್ನು. ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, Alleluia, ಆರಾಧನೆ Alleluia, ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಿಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ, ವಂದನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ತ್ರಿಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ರಿಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತೋತ್ರ. प्रभु यीशुविಗೆ स्तोत्र महिमे सल्लली. आराधना जेसू, पगलाव जेसू, महिमा जेसू, स्तुति जेसू, आराधना जेसू. जेसू तुका आम्ही आमचे जीवन समर्पण करता हूँ. कष्ट दुःख हर एक तुका समर्पण करता हूँ जेसू. आराधना करता हूँ जेसू. महिमा तुका समया जेसू, हुकलाम तुका समया जेसू. हालेलुया, हालेलुया. एक घडीभर मौन राहून आमचे अंतस्कन, आमचे काळीज, आमचे मौन सुमियाक पवित्र येवक्रिस्तांतल्या जेजूक ह्या घडी आमी उक्ती दवरया. तो आमच्या घरा येता, आमच्या संगी रावता आनी हो वेळ ताका आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Hallelujah. Argan Jesu. Hoglav Jesu. Mahima Jesu. Vashiyam. सिरकाच्या पुस्तकांत 51 अध्याय तो सगळो अध्याय बरयणार देवाक अर्गां दिता. 29 वळीन तो म्हणटा, देवाच्या काकुळटीतय तुमचो आत्मो संतोष पावो. देवाच्या काकुळटीतय तुमचो आत्मो संतोष पावो. ताची स्तुती करूंक तुमकां कधीच लज दिसना जावं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गां जेसू. पगलाव जेसू. पगलाव जेसू. एक पेटी म्हणजे फिरगयंत आमी सारले का चली एक आमी हालेलुया म्हणटा आसतना करून बसतले. हात वयर तो आसनात. कित्याक गो तूं हात वयर करनाय? म्हाका लज दिसता फादर म्हणून सांगून ताका विचारलें, तूं इतले वरां पांय वयर करना डॅन्स करतना तुका लज दिसना गी? ना तें दुसरें फादर, हें दुसरें. आमकां आत्मीक संगतींत लज दिसता. गाडी मारूंक लढाई करूंक लज दिसना आमकां. पूण इगर्जे भितर आमकां लज दिसता. पूण सिराक सुब्रणार म्हणटा, ताची स्तुती करूंक तुका कधीच लज भोगना जावं. देवाची स्तुती करूंक आमचे काळी सदांच आमी देवाक उक्तीन दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू. आनी तो बरें म्हणटा, म्हाका देवान एक देणे दिला, एक जीव दिला देवाची स्तुती करूंक. कीर्तन 103 आमी जायते बडी आयकलां जावं बरो. कालच्या दिसा ते कीर्तन मागता आसतना ते कीर्तनांत आसलो एक संदेश, स्तुती करूंक देव कित्याक आपयता. आनी ते कीर्तनाचे पयलो भाग आमी वाचतना तांतूं हर एक उतर आमकां स्तुती करूंक कित्याक आपयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्कन ताची स्तुती करूं.
परतून आत्म्या उलो दिता किर्तनकार आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसर नाका. कित्याक तुवें स्तुती करूंक जाय. सगळें तुजें अपराध तो बक्षिता, सर तुजें पिडा तो पयस करता, तुजो जीव पोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकूट घालता, तुजी जिणीबोर आपल्या धेन्यांनी तो तुका धदोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा वरवीं तुजें तरणाटपण नांव सरतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेसो. Lord Jesus. आमच्या आबांनी व्हडली माय म्हणटात न्ही गांठी आतां बग्गनांत पेंकट बग्गनांत स्तुती करा, तुजें तरणाटपण तुमकां परतून मेळटलें, तो उल्हास परतून मेळटलो. जर तुमी निरंतर देवाचो उडास कावन स्तुती करतात, तुमची पातकां बोगसतलीं, पिडा गूण जातली, देव तुमकां राखतलो, देव तुमकां सांबाळटलो. देखून आमी देवा कडेन निरंतर मागोवंक जाय, देवा म्हजी काकूळट कर. किर्तन 20:4 वळी भोव अपूर्बायेची वळी. म्हजो उगडास मोवां प्रास गोड आनी म्हजें म्हाका जोडून घेवचें म्हळ्यार मोवांच्या पोळये प्रास स्वादीक. कोणाचो उडास? देवाचो उडास काडचें म्हळ्यार मोवां प्रास स्वादीक. देखून आमच्या मालगड्यांनी म्हणचें देवाचो उडास काड रे, काम करतना उडास कर रे, वयन करतना उडास कर रे. कित्याक म्हळ्यार देवाचो उगडासच आमकां एक मोवांच्या पोळये बरी. देखून आमी निरंतर देवाचो उगडास काडन आमी देवाक अर्गां दिवं जाल्यार आमकां तो मोग, देवाची काकुळट, देवाचे मोग आमचे थंय वाडोवन येतले. देखून सांत अगोस्तीन म्हणटा, सोम्या तुजो मोग करचे खातीर म्हजो आत्मो तुका हरसून दी, तुजे काकुळटी सांगून तुका हरसून दी. सोम्या तुजो मोग करचे खातीर म्हजो आत्मो तुका हरसून दी, तुजी काकुळट आसा पळया ते वर्णूंक देवा म्हजें काळीज तुका हरसून दी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेसो, होगलाप जेसो, महिमा जेसो. आमी देवाचें उतर, देवाची स्तुती करतना, देवाचो उडास करतना देव आमचो उडास करता. देवाक कांय आमी दिना थंयसर, पूण देव थंय तावन ताची देवी कृपा आमची थंय वळयता. आज आमी उबे रावून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक आमी होगलाप दिवया. आनी आमी आज कोणा पासून मागतां तांकां सगळ्यांक ते देवी कृपा वाडोवं म्हूण मागया. देवाचो उगडास मोवां प्रास चड स्वादीक. देवाची स्तुती म्हळ्यार मोवांच्या पोळयेंतलो मोव आमी साकरले बरी. तें जिवीत आमचे भितर वाडोवन येता, असो मोग आमचे भितर वाडोवन येता, हाची अगणीत काकुळट आमकां राखता आनी सांबाळटा. देखून उबे रावया, स्तुती करया, आमच्या काळजांत देवाक आमी महिमा दिवया. आज ह्या मागण्यांत वांटेली जावं आमचे सगळी कश्टांत आसले, पिडेंत आसले वा जिणेंत निराश जाल्ले हर एकलोय आमी आतां थाळये पेटोवन उबे रावून सोम्याक हसुया, ताचें गीत आमी गावया. येया स्तुती करया, येया गायन करया, नमन करया, प्रणाम करया. त्रिएक देवाक आमी हरसुया. होसान्ना होसान्ना म्हूण आमचे थाळे आमी त्रिएक देवा थंय उबारया. येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सकळ आमी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया, सकळ आमी हसया, सर्व मिळून वर्णिया. धन्या देवाच्या नावा गीत आमी गावया. धन्य देवाच्या नावात गीत आमी गावया. सांगता, होसाना होसाना होसाना, होसाना देवा बापा, होसाना होसाना होसाना, होसाना देवा बापा, होसाना होसाना होसाना, होसाना देवा बापा, होसाना होसाना होसाना,
होसाना देवा बापा येया मोगान येया बऱ्या मनान येया येया मोगान येया बऱ्या मनान येया येया सोमेस्त येया कालत्यापणान येया येया समेस्त येया खालतेपणान येया सकड आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया संकटामे हसया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्याक सोडून दाराक अर्गामी दिव्या जेजू सम्यक सर्वंतराक उर्गामी दिव्या सांगात म्हणया होसाना 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 जेजू राया 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 येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा जोडून येया येया धावून येया सुरपा चढून येया सकड आमी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया संकटामे हसया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रज्ञा कृपेवंताक प्रणाम करिया पवित्रता कृपेवंता प्रणाम करा होसाना 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 पवित्रज्ञा होसाना 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 पवित्रज्ञा अल्लेलु अल्लेलु अल्लेलुया अल्लेलु अल्लेलुया 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 हालेलुया हालेलुया हरदाम जैसे गुलाब जैसे महिमा जैसे हालेलुया जैसे मंदिर जैसे हरदाम जैसे हालेलुया यीशुवे 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 वंदने यीशुवे आराधನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगळाव जेसू एझेकिएल प्रॉवेच्या पुस्तकांत 3 अध्यायांत थंयसर देवान ताका एक कवळो दिवन देव म्हणटा मनशा पुता तुका दिला तें खा तो कवळो खा उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो ताणें म्हाका म्हणलें हांव तुका दितां तो कवळो खावन दोशी जा हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत म्होवा भशेन गोड जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेजू देवाचो उगडास आनी स्तुती कितले मोवांप्रास तो गोडगी देवाचो कवळो म्हळ्यार देवाचें उतर तितलेंच गोड तितलेंच पवित्र देखून दैवीक अमृत देवाचें अमृत जावन आसा देवाचें उतर तें उतर आतां आमी आयकूंक येता तें उतर आमी नियाळूंक येता देखून जशें एझेकिएल प्रवादीन तो कवळो खाता आसतना
ताच्या सगळे तोंडांत पोटांत तो गोड जालो गी मोमरास गोड जालो गी आतां आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत मनांत आयकता आसतना ते आमचे कोडसाण गोडसाणेंत बदलूं निरासपण बरोशांत बदलूं आमचें दूख संतोशांत बदलूं तें दैवीक उतर उक्त्या काळजान नितळ मनान आमच्या काळजांत खंयचंय पवित्र आत्म्या म्हूण पवित्र आत्म्या कडेन आतां आमी मागया. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಈ ದೇವನೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ दैविक अमृतांच्या काळजांत वळी ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ उतर नियाळून कृपा दे तुझे उतर ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ अभिषेक श्री पवित्र आत्मरे ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಜೀವನದ ವೇದನೆ ದುಃಖವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕೊಂಚ ಹರಿಕೆ ಶೋಧನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे समय असो मग तेव्हाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या दोंगरा थावन जेजू सकला देऊन तस व्हड एक लोका जमो ताचे फाटल्यान गेले तवळ एक खोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें तवळ जेजून ताका सांगलें पळय हे कोणायकी सांगनाका सीदा येजका लागीं वचून तुकाच जखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण समेस्तांक रुजवात मेळच्याक म्हयशेन फर्मयिल्लें खाणीक भेटय देवाचे उतर हे अकणी तुका क्रिस्ता बसया बोमगशे भाव भयणो हें वचप आमी जायते पडी आयकलां जावं पुरो जेजूचो स्पर्श जेजून हात वचून ताका आपडलें आनी तो बरो जालो स्पर्श एक क्रिया स्पर्श म्हणटा आसतना आमी हातांनी आपडचे स्पर्श जावं पुरो पूण विविध तरेचे स्पर्श आसात आमी हातांनी आपडयेत दोळ्यांनी आपडयेत उतरांनी आपडयेत बोगणान आपडयेत
मोगांत आपणयेत, बावार्थांत आपणयेत, मागण्यांत आपणयेत. दिसत्या आनी नादिसत्या रितीन आमी पेल्याक आपणूंक जाता. पूण ह्या स्पर्शांत दोन तरेचे स्पर्श आसात. एक सकारात्मक स्पर्श, पॉझिटिव्ह टच, तातूंत पॉझिटिव्ह एनर्जी पाशार जाता. आनी एक नेगेटिव्ह टच, नेगेटिव्ह एनर्जी म्हळ्यार नकारात्मक सकत आनी एकल्याक आमकां दिवंक जाता. आतां पाद्र्या काल सांगता म्हणटा मी चिंतूंक पुरो. पयत पुस्तकाचें पयलो पुस्तकच आमी काडला जाल्यार देवान आदामाक आनी एवे कितें म्हणलें? भुमी वायकुटां सकळ जाय आसलें बऱ्यांतलें बरें देवान रचून आदामाक आनी एवेक दिल्लें वैमू आमकां तें मेळोंक ना. कितल्यांनी आपला कायनांतले आसात, पिझ्झा कायनांतले आसात, मांस कायनांतले आसात, पूण आमकां आदामाक आनी एवेक देवान सक्कडी दिल्लें. पूण देवान एक म्हणलें, एक रूख आसा, त्या रुखाच्या बगलेक तुमी वचनाये, ताचें फळ तुमी आपडिनाये, खायनाये. आतां सैतनान एवेची मोत गुंडयली. येदोळ म्हणसर एवेन त्या रुखाचेर दिश्ट घालून हाडली. तिने पयले दिश्ट त्या रुखाचेर आनी फळाचेर ती दिश्ट घालता आसतना तिने त्या रुखाक आपडलें आनी ती म्हणाली, रुखाची फळां खावंक कितली रुचीक दिसतात. तिने केल्ली गे खायनासतनांत तिका त्या फळाचें वायटपण तिच्या दृश्टींत भितर आयलें. रूख पळोवंक कितलो सोबीत दिसलो तिका. जणवाय जोडूंक तिणें बरें म्हूण दिसलें. फळ काडलें आनी केलें, पातकांत पडली आनी मरणांत पडली. देखून तो स्पर्श केवळ हातांत न्ही, दृश्टींत, मोतींत एकल्याक वायट सकत एका वस्तूतावन आमी ओडून घेवयेत आनी आमी आनी एकल्याक आमचे ती असले वायट संगती दिवयेत. जायते पयत पुस्तकांत आमकां असले जायते धकले आसात. गणन पुस्तकांत आमी पळयता 16 अध्यायांत थंयसर लेवीच्या कुडी असो, कोहात असो वंश असो, इजहात असो पूत कोरा ताचे संगती मोइशेनी देवा विरोध उपर हाडले. ते दाडा मोइशेन आपल्या समुदायाक आपण म्हळें, तांच्या निवासांतावन पयस करा. दये करून ह्या नश्ट्या पातकांच्या तांबातावन पयस रावा आनी तांचे म्हणलें खंयचेच आपडी नाकात, नातर तांच्या पातकाक लागून तुमी नास जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गांचे सो देखून आमी जायते फावटी म्हणटा तसो सांगात वचनाका रे, तो वायट रे, ते आपड नाकात, ल्हान भुरग्यांक कोणा आपडूंक सोडनात. देखून आमी आमचें ती आसलें वायट पेल्याक दिवयेता, पेल्याक तावन वायट आमच्या दृश्टेन, आमच्या चिंतपांत, आमच्या बोगणांत वा आमच्या स्पर्शांत आमी ते ओडून घेवयेता. देखून ही एक स्पर्श आमकां नकारात्मक सकत आमचें तें वळयता. देखून जेजून म्हळें, कांटेरींत आंजुरा कोंडूंक मेळनात, आंजुराच्या रुखार रस मेळटात. आतां सकारात्मक सकत पॉझिटिव्ह एनर्जी ती बऱ्या व्यक्ती तावन वळटात. फुलां तावन परमळ शिवाय दुसरो येना. एक फूल आपणाचो परमळ आमकां स्वाद दिता, तेच एक कसली वस्त आमच्या नाकाक स्वाद दिना. आयच्या शुभोर्तींत आमी आयकलें, जेजून आपणाचो हात विस्तरून ताका आपूण ताका बरो केलो. आमी पयत पुस्तकांत जायते दखले आसात. जायत्या वस्तू मुखांतर, उदका मुखांतर देवान तो स्पर्श, दैवीक स्पर्श मनशाक दिला. पूण आमी आयच्या वचप आमी नियाळ करया. एक खोडाच्या पिडेन कुसलो मनीस दोंगरातावन देंवन येता आसतना केंगी माट्यांत लिपोवन आयिल्लो. तो मनीस जेजू सरशी कित्याक येता? एक पिडेस्त खंय वेता? धक्तर सरशी वेता की वटलाक वेता? तो धक्तर सरशी वेता. पात्रे भाशा येना, कुमसार जावंक मेस्तीम घेतात, पूण पिडा आयल्या आमी कोणा सरशी वेता? धक्तर सरशी वेता. आतां हो व्यक्ती एक कोडकार जेजू सरशी आयलो जाल्यार तो येवन जेजू कडेन कितें म्हणटा? सैबा, तुका मौन आसल्यार तुका नितळ करूंक जाता. म्हळ्यार ताणें येदोळूच जेजूक आपडला. ताच्या बावडटान जेजूक ताणें आपडला, बावडटान तो जेजूक पातयेला. जेजू ती दैवीक सकत आसा म्हूण आपल्या काळजांत दृढ कर म्हणटा. इतलेंच जाय आसलें सोम्या, तूं मौन कर
हांव बरो जातलो. सुमया तूं म्हाका गूण कर, तुका जायत की म्हण तो विचारिना, दुबावना. सुमया ती संपूर्ण 100% सुमयेच्या सक्तीचेर पातयेवन म्हणटा हांव ते पातयेता. म्हळ्यार जेजून आपडचे पयले त्या कोडकारान जेजूक भावार्थांत आपडलें. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन हातांत आपडचे पयले तिणें भावार्थांत, तिच्या पातयेणेंत, तिच्या बोगडांत, तिच्या चिंतनांत जेजूक आपडलें. देखून तो कोडकार बरो जालो. जेजू म्हणटा म्हाका मौन आसा. जेजू जाणा आसलो तो पात येता म्हूण सांगून, आनी इन्स्टिंक्ट त्याच घडये तो बरो जाता. डॉक्टरान ऑपरेशन करना, ICU वचोंक, ते वचोंक, बँडेज घालूंक कांय ना. त्याच घडये ताचें कोटाच्या कुडींत तावन तें नितळ जाता. हांगासर त्या कोडकाराचो भावार्थाचो स्पर्श आनी जेजूच्या हाताचो स्पर्श. आनी एक दाखलो झकेव जेजूक रुखां तावन लिपोवन लिपोवन पळयता. तो लिपल्लो दोळ्यांचो स्पर्श जेजूक, आनी जेजून सकल तावन झकेवाक पळयल्लो स्पर्श. आनी थंयसर झकेव रुखां तावन तो पातकी झकेव तो जिनी बदलून देंवून येता. देखून एक स्पर्श दोळ्यांत जावं, हातांत जावं, बाबट्टांत जावं, मागण्यांत जावं, सकारात्मक जावन आमकां दैवीक सकत आमचे थंय वळयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वर्गांत जेसू, होगलाप जेसू, महिमा जेसू. महिमा जेसू. जेरेमिया प्रवादी देवा कडेन म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर, हांव बरो जातलो. म्हजें तरण कर, म्हाका तरण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. 17 अध्याय 4 वळें. आनी देव ताका जाप दिता 30 अध्याय 17 वळेंत, हांव तुका परतून भलायकी दितलो, तुजे गाय बरें करतलो, उलयता सर्वेस्पर. 30 आनी 3 अध्याय 6 वळेंत, हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो, हांव तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. कीर्तन 140 आनी 7 वळी 3, पापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचें गाय तो बांदता. कोण भावार्थान देवाक आपडटा तेवा तें पातयेनी दवरता, ताका सुमी आपडता. नाजाल्यार आपड म्हाका सुमी, आपड म्हाका सुमी म्हळ्यार पावना. आमी आमच्या चिंतना बोगणांत भावार्थांत आमच्या काळजांत तावन सुमयाक आमी आपडूंक जाय. आपडचें म्हळ्यार आमी 100% सुमयाक संपूर्ण पातयेनी दवरून तुका साध्य सुमया तुवें खुशी वेल्यार मात्र म्हणलें मागणी आमच्या काळजांत करूंक जाय. ते दळ आमकां सुमया पडटा. आज आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागणी दिल्यात, मागोवंक सांगलां. तांची मागणी आमी ह्याच भावार्थांत आमी मागया. देखून कोण ह्या मागण्यांत आज वांटेली जातात, तुमी मागोवंक जाय, तुमच्या भावार्थांत तुमी जेजूक आपडूंक जाय. जेजू ताच्या रक्तांत, ताच्या दैवी कृपेंत तांकां आपडटलो. आतां ती मागणी आमी सुमया मुखार भेटोवन दिवया. कुलशेखरांत एक भयण खानाच्या कानांत विपरीत आवाज येता, हृदयान दूख येता, सोसूंक जायना म्हूण सुमया लागीं मागता. तिचे भावार्थान तिणें सुमयाक आपडतना सुमी तिचे कान आनी तिचें काळीज, तिचें मौन सुमी आपडूंक बरें करूंक. पेरमानूर सामुएल म्हणलो एक भुरगो शिक्षांत फाटीं शिकोवंक मौन ना. देखून सुमी ताचें मौत आपूण ताका ते जाणवायेचें देणें ताका दिवं. गोंयांतल्या एका कुटुंबांतल्या एका घरा सगळ्यांक ताप, मस्त कस जाल्यात, पिडा गूण जावं मागतात. घरच्या वडिलांक मोतीक उजवाड मेळोवंक आनी तांणी दिल्ले पयशे तांकां फाटीं मेळोवंक, अर्थीक संकश्टांत ते निवाळूंक सुमी तांकां पावो म्हूण मागया. बैंदूर तावन लुईस म्हणल्या बाबाक बरी भलायकी मेळोवंक मागया. बस्ट्रोर तावन वायलेट आपल्या पतीक बरी भलायकी दिवंक, घरांतले सर कश्ट निवारूंक, बरी भलायकी समाधान मेळोवंक मागता. त्या कुटुंबाक सुमी आपूण बरें करूंक. कुंदापूर तावन शोभा आपल्या घराचें काम बऱ्या तरान आखें जावंक मागता. आनी परगांवांत हेचे पुताचे पोयन बरे तरान जावंक आनी तरणाट्याक बरी सैरीक मेळोवंक मागता. मंगळूर आयरीन म्हणली भयण गोमटी दुखेंतलें आनी तिका गोमटी हालोवंक जायना. देखून सुमया कडेन मागता, सुमया तिका आपड बरें कर.
म्हणून एका कुटुंबांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक मागतात तांचो जागो बरे तरान विकून वचूंक तांच्या घरा असल्या उत्तर प्रदेश बापायक बरी भलायकी मेळोवंक मागया. पाणी फ्रिग जयंती एक कुटुंबांत वायट सक्तीच्या प्रभावीन घरांत समाधान भलायकी ना ह्या सर वायटतावन वायट सक्तीतावन सुमयेचो स्पर्श तांकां सुटका दिवं म्हूण मागया. बोंदेलेक भयणीचो पांय दूख गूण जावंक आनी ताच्या भुरग्यांची बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत आनी भावाक बरे कंपनींत काम मेळोवंक आमी प्रत्येक सावन मागया. आद्य पडतावन सारेश आनी जस्मीन तांकां काजार जावं जिवितांत भुरग्यांचे देण्या खातीर ती मागतात आनी तांच्या घराचें काम जावचे पासून मागया. ह्या काजे चोडेचें फळ मोगाचें फळ तांच्या घरा देव तांकां दिवं म्हूण मागया. बहीण दुर्तावन एका भयणीचे फिगामेंट गूण जावंक आयकना ते वेगळी गूण जावंक मागया. एक भयणीक तिचें ऑपरेशन बरे तरान जाल्ल्या पासून ती अर्गां दिता. आमी सुमयाक अर्गां दिवया. अर्गां जेजू होगलाब जेजू महिमान जेजू. कुवेट तावन एक खजारी जोडें 3.5 वर्सां तावन निरंतर भुरग्याच्या देण्या पासून मागून आसात. भुरग्यांचे देणे तांकां बेगीस देव तांकां दिव म्हूण मागया. डॉल्फीन मरिना फूड्स आनी प्रोसेस हे कंपनी नस्कांत आसा. बँकाचे रिणार आसा. बँक आनी कोर्तींत केस आसा ती इत्यार जावन परतून ती कंपनी उक्ते जावंक मागया. डेनीस म्हणलो एकलो भाव ताच्या सरपिडेंतले गूण जावं मागता आनी ताच्या कुटुंबा पासून मागोवंक विचारता ताचे पासून आमी मागया. एका भयणी कॅनडांत एक बरें काम आनी विजा मेळच्या पासून मागया. भयण दुर्तावन राफेल आपल्या दिवे रेश्मा कस्तलिनाक कॅन्सर पिडेंतले गूण जावचे खातीर बरी भलायकी मेळच्या पासून मागता आनी प्रेसिल्ला ही काय बरी भलायकी मेळोवंक मागता. देव तांकां बरी भलायकी दिव म्हूण मागया. अर्गां दिता विकास डिसोजा ताका CA एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पासून पास जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. ताच्या सांगात आमी अर्गां दिवया. अर्गां जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू. आयच्या आराधनाक आमकां आदार दिल्ल्या दानींक फुलां दिल्ल्या दानींक तशेंच डिवायन वर्ड चॅनलाच्या मालकाक आमच्या शिबांदीक तशेंच हांगा संगीत गावच्या आमच्या बाबाक विडियोग्राफी केल्ल्या बाबाक आलत्या सबयल्या दन भयणीक आमकां आदार दिवचे आमचे पासून मागच्या आनी आमच्या कामाक खंयच्याय रितीन मागण्यांत कोण आदार दिता तांच्या पासून मागया. प्रत्येक जावन हे सगळे कार्यक्रम श्रवण वर्सो आमचो भाव आमचो येजक फादर एंड्रू कितलेय पिडा आसूं दी कश्ट आसूं दी ताचे आत्मीक मिसांव तो रावयना. ताका बेगीस बरी भलायकी मेळोवन ह्या आल्तरीतावन देवाची महिमा प्रगट करूंक ताका कृपा मेळोवं म्हूण मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू. बिशप वलेरियन डिसोजा लव इज द ओनली आन्सर म्हणल्या एका बुकांत एका पोरबायचें गणीत आमकां तोपींत रयता. तो ताच्या कॅथेड्रलांत बुधवारा दीस मागणें दवरतलो आनी ह्या मागण्या वेळार जायते पिडेस येतले. सक्रामेंतचें आराधना आसलें थंयसर थोडे येजक सक्रामेंतचें आराधना चलोवन व्हरतले. त्या दीस एक आर्मी सयतलो मेजर थंयसर बिस्पाक मेळोवंक आयलो मागोवंक आयलो आनी ते उलयता आसतना ताणें ताची काणी सांगली. ताचें जीप फॉल्टी जाल्लें. फॉल्टी जावन तो आजापोनी वांसुल्लो. ताच्या बोरयेनी 14 फ्रॅक्चर आसलें. 14 फ्रॅक्चर बोरयेनी. आमकां ल्हानशें फ्रॅक्चर जाल्यार सोसूंक जायना. 14 फ्रॅक्चर आसोनी तसले एक्सिडेंट जाल्यारय तो वांचलो. तो म्हणटा म्हज्या गळ्यांत एक कोंत आसलें. त्या कोंता वरवीं मोरयेन म्हाका राखलें. पॉझिटीव एनर्जी म्हळ्यार ती मोगाच्या भाव भयणो. खंयची वस्तूंत एक दैवीक सकत आसा ती वस्तू आमकां राखता आनी सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां भांगार घालूंक कशी जाता वयमो बरें न्हेसोवंक कशी जाता. भिंतीन घालूंक इल्लें आलसाय जाता लज दिसता तें बरें दिसना. पूण तांतू दैवीक सकत आसा. आनी उपरांत म्हणलो डॉक्टरान म्हाका जायना म्हणलें. एक आज्याप रितीन हांव वाचून उरला फादर. आजुनी म्हजे सगळें बऱ्यो हलतात. आनी बिस्पान ताका मागोवन मागण्यांक धाडलें आनी त्या मागण्यांत त्या पाद्रेबान मागलें जेजूचेर पातयेवच्याक जेजूक बाबट्टान आपडतल्यांक जेजू आज
ताच्या पवित्र रक्तान तो तुमकां आपडता आनी मेजराचें काळीज उक्तें जालें ताचें अंतस्कन सुमयांतय उक्तें जालें आनी म्हणालो जेजू हांव म्हज्या बाबट्टान तुका आपडटा पातयेता तूं म्हाका बरें करताय म्हूण हांव पातयेता आनी त्या मागण्यांत थंयच तो बरो जावन आयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव जेजू होगलाब जेजू आनी ताचे सौदा बऱ्योय पयल्या सारकेंच जालें धाकटेरांक सयत पातयोंक जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव जेजू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 15 अध्याय 13 वळींत सांव पौल म्हणटा तर देव भरोसाचें मूळ तुमी ताचेर दवरल्या बामर्थ उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान बरोवंक देव भरोसाचें मूळ कोण ताचेर भरोसो दवरता तो ताका केन्नाच सांडिना तो तांकां राखता तो तांकां सांबाळटा अशें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुमचो भरवोसो भरपूर जावं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू आतां आमी दिंबयेर पडोवन सुमया कडेन मागया सकट दिंबी घाला जर तुमी बावडटांत आज जेजूक आपडतात कोणाच्याय नांवान तुमी आपडतात तुमचे लागीं मागोवंक विसारले आसा आमचे लागीं मागोवंक विसारले आसात वा आज ह्या मागण्यांत वांटेली जावचे कोण बावडटांत आपणाच्या मनान जेजूक आपडटा त्या खोडकरा बरी संपूर्ण पातयेवन जेजू कडेन मागता त्या खोडकार थंय दुबाव नातलो इतलेंच म्हणटा तूं मोन कर तुजे लागीं आसा दिवंक तुवें दिव येता तुवें गूण करी येता तुजी खुशी तितलेंच म्हाका पुरो आज तसल्या बावडटांत मोगाच्या भाव भयणींनो आमी मागया तसल्या बावडटांत आज आमी मागिल्ल्या सर पिडेस्तांक आपड जेजू म्हूण मागया गूण कर जेजू म्हूण मागया समाधान दी जेजू म्हूण मागया देव आमचें घाय बांदता देव पडल्ल्यांक उठयता देव आमची पिडा गूण करूंक सोदता असाध्य म्हणलें करूंक सोदता त्या मेजराचे सौदा बऱ्योय जर तर सुमयान ते आपूण गूण केला जाल्यार आमची एक ल्हान दूख तो निवारचो नागी खंडी जावन तो करतलो देखून आज आमी सुमये कडेन मागया आपोड म्हाका जेजू आपोड म्हाका सुमया आमचे हात वचून सुमये कडेन बाबडटान मागया सुमया सुमया आपोड सुमया सर तुज्या भुरग्यांक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक मागल्या सरच्या भुरग्यांक आपड म्हाका सुमया आपोड तुज्या पवित्र रक्तान आपोड तुज्या दैवीक शक्तीन सुमया आपोड तुज्या हातान दैवीक स्पर्श सुमिया आपड म्हाका सुमिया आपोड जेजू सर पिडेस्तांक आपड म्हाका आपड म्हाका आपड म्हाका सुमया आपड म्हाका आपड म्हाका आपड म्हाका सुमिया आपड म्हाका सुमया आपड म्हाका सुमया कसं समजायला आपड म्हाका सुमिया गूण कर जेजू आपड म्हाका सुमिया तुझ्या एका उतरान हांव गूण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो तुझ्या एका उतरान हांव गूण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो तुझ्या दैवीक स्पर्शान आपोड जेजू गूण कर जेजू समाधान दी जेजू बरी कर जेजू पातयेल्ल्यांक बावडटांक आपोडल्यांक गूण कर जेजू पिडेस्तांक गूण तूं करतलो आपिरांक गूण करतलो पिडेस्तांक गूण तूं करतलो तुझ्या स्पर्शान तुझ्या स्पर्शान तुझ्या जेजू स्पर्शान
तुझ्या हाताच्या स्पर्शाने, तुझे तुझ्या सकते गळ्याच्या स्पर्शाने, तुझ्या खडजाच्या स्पर्शाने, तुझ्या पवित्र कमळाच्या स्पर्शाने, तुझ्या रक्ताच्या स्पर्शाने गुण कर येशू. तुझ्या गुण कर येशू. स्पर्शान गुण कर येशू. तुझे सकते गुण कर येशू. तुझ्या हत्म्यान गुण जातलो गुण जातलो आपण माका सोमिया आपण माका समी सोमिया तुमका या घडी आपडता त्याच्या पवित्र रक्ताने तुमका आपडता त्याच्या घाईने तुमका आपडता घाईने तुमका गुण करता येशू. सोनिया त्याच्या मुखामध्ये प्रकाश तुमचेर पंगता तुमका आपडता येशू. या घडी ते दैविक स्पर्श तुमका बरे सोनिया आपण माका सोमिया गुण कर सोनिया आपण माका सोमिया हालेलुया 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 आपण जेसूच्या पवित्र रक्ताने आपण जेसूच्या दैविक स्पर्शाने आपण जेसू गुण केल्या जेसू सर पिढे सांगा आपण जेसू गुण कर जेसू आमच्या मध्ये विसरल्या हरी एकल्या मोदिक समाधान संतोष तुझी कृपा वाळून जेसू. हालेलुया 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 अर्गान जेसू होगलाम जेसू महिमा जेसू स्तुती जेसू आराधना जेसू. हालेलुया 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 जेसू. एकडे मौन राहूया. तुमका सगळ्यांक समयानं त्याच्या पवित्र रक्तान आपडला. तुम्ही समयाक आपडतना तो तुमका आपडता. बाबर्थ देवान दिल्ले एक भलादीक श्रेष्ठ देणे देवाची सत्य ओढ घेवंक खळजांत हांव देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां कळनातल्या रितीन आमकां हर एकल्याक आपडला. आमी मागले सक्कड मेळना जावं पुरो पूण देवाचो स्पर्श आमकां जाला. ह्या पवित्र मंदिरांत आमकां देवान आपडला. अर्गां जेसू अर्गां जेसू भोगलाब जेसू महिमा जेसू स्तुती जेसू आराधना जेसू. हालेलुया 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 अर्गां जेसू भोगलाब जेसू. आता तो आनी एक दैविक स्पर्श सक्रमेंत असे आशीर्वाद खंयच्याय संवसाराच्या कोणशांत आमी मागले व्यक्ती आसूं पुरो आता तो आशीर्वाद तांकां आपडटा. सूर्य उदयतना ताची किरणां भुमीच्या कोणशाक ते पंकल्ले बरी हो आशीर्वाद सक्रमीत असो आशीर्वाद जेजूच्या जिवंतपणाच्या जैत असो उजव्या हाताचो आशीर्वाद दैवीक कृपेन भरिल्लो सर्वसम असो आशीर्वाद दैवीक वैज असो आशीर्वाद शांती समाधानाचो आशीर्वाद आता आमी मागिल्ल्या आमचेर सगळ्यांचे देवोन येवं म्हूण येद्या व्हडा सक्रमेंताक आराधना करया नमस्कार करया आशीर्वाद मागया. देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या Solvon vecha ascaprishya Bhavartache Bardevya Zashe Bapa Dashe Sputa Ullasani Stutisa Podvimajma sosna, sosna, je kasta
सिरिका समास मी नावडता आमेन. प्रार्थया एक देवा विजय सक्रामेंता काळजा कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवण्याचो फळसदान आमचेटी आमी भोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन पवो कर. जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. तू एकलोस पुरो सोमिया तू एकलोस पुरो तुझ्या स्पर्शान आपड सोमिया म्हाका कोण कर बरो. तू एकलोस पुरो सोमिया तू एकलोस पुरो तुझ्या स्पर्शान गुण कर सोमिया तुझ्या स्पर्शान गुण कर.